बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. बापा, तुझ्या पुता सगळें ताचे बरोबर आनी ताचे वरवीं आमी तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता, तुका परकोणटा, तुजी मोहिमा गायता आनी तुका स्तुती दिता. जेजू, तुवें हें सगळें बापाक उबारलेलें आसाय आमचे वरवीं आनी आमी तुका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक तुवें आमकां कृपा दिल्याय. ही कृपेन आनी कृपेच्या आदारान आमी तुजीं मुत्रां आतां आयकून तीं पाळून आमी जियेता. तुवें आमकां म्हणलां, म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणाची चोस्तुगी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सोबे रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. वयर मोगळा जेजू, आमच्यान तुजे विरेत बापाचो वावर जो बापान येवजिल्लो आसा, आमी तुजे सोबे रावन ताका महिमा हाडच्याक तो फकत तुजेच सोबें घडोवन येवंक शकता. ताका लागून आतां हो वेळ आमी तुजे बरोबर सादता. तुवें आमकां सांगलां त्या प्रमाणे, म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमच्या हाताची ताळटां अशीं उंटयेन धरया आनी आमची पाट स्ट्रेट करून दोळे धांपून ताका आमी आजीर जावया. तो खूंय आसा, तो आमचें जिवीत जावन आसा न्हय, तर प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता आनी हो अणभव आमी घेवया, ताका आजीर जावया. आनी सगळें भितर हात इतलें ताचे सोबें आसा, तो तें ताचेर दवरून ताचे सोबें आमकां सुटका, सोडवण आनी बरेंपण फावो जाता. तो ताचेर आमी सगळें आमची चिंतनां, भावना, चाल दवरून तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया. कित्याक तो आमचें हें सगळें भितरलें पुसून काडटा आपल्या अमोलीक रोगतान आनी आमकां आपल्या जिवितान अदीक भरून काडटा. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. जशे भशेन आमचे कुडींत हे सांदे आसात आमचे, ते आमकां लागून जिवे आसात, जिवाळ आसात, तेच भाशेन आमी जेजू सोबें रावन ताचें जिवीत आमी अदीक आनी अदीक जियेता. तर प्रत्येक सुस्कारांत आतां आमी जेजूच्या एकवटान रावया. सुस्कार भितर घेतना जेजून आमी बरोवन आयल्या, जेजू सोबें ताच्या नांवान सगळें भितर हात इतलीं आमची चिंतनां, भावना, चाल आमी ताचेर दवरया. जेजू, 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 जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून सगळो सुस्कार ताच्या नांवांत सगळें भितर हात इतलें भायर काडया. आनी भितर सुस्कार घेतना ताचें जिवीत आमी पूर्णपणे स्विकारया, ताका आमंत्रण दिवया आनी ताच्या सांगाता आमचें जिवीत तो घडोवन हाडटा तें अणभवून अदीक आनी अदीक ताचे सारकें आमी जावया. आनी रोखडीच तो आमचे सोबें खोलाय हाडटा. ताचेरूच आमचें ध्यान मन लावन हे मागणें आमी ताका भेटोवया. हो संबोवन ताचे सरचिलो तोच आमचे सोबें घडोवन हाडटा. ताका आमी फकत सहकार करया पूर्णपणे 100%. आनी आतां जो हांव बावतिस्ताचो मनोभव पत्करून त्याच पयल्या मनोभवाक तो चिटकून दवरया. जेन्ना आमी सुस्कार भायर सोडटना, ताचे सोबें रिगून रावतना आमी उणी जायत वचोंक जाय, हो मनोभव ताका पांकया. आनी भितर घेतना तो म्हजे सोबें रिगून रावता, पूण तो म्हजे सोबें वाडत वचोंक जाय, हो ताचे सोबें धरून आतां हे दोनूय मनोभव बरोबर आमी जियोया. तो हें घडोवन हाडटा, ताचेर पातयेवन रावया. आमचे वस्तुकी जावचें ना घोडेक, पूण ताचे कडेन सगळें घडटा.
आनी हे पुरीन ताचे बरोबर हे खोलायेन आमचें जिवीत जियेल्या उपरांत तो आनिकूय आमचे सोबे खोलाय हाडटा. आमचे खेरीतपण तो घडून हाडटा. आमी ताचे कुडींतले सांदे न्हय पूण किरकोळ खेरीत सांदे. तर आमी आमची किरकोळाय ताचे सोबेन जियोया. आमी ताचे चाकोर कशे जियोया. सायबीण मायेचो मनोभव पत्करून वो तिचो मनोभव पयल्या आनी दुसऱ्या मनोभवांक थापया, एकवटून दवरया आनी हे परी अदीक खोलायेन आमचें जिवीत तो घडोवन हाडटा. ताका सहकार करून जियोया. सुस्कार भायर सोडटना हांव चाकोर, भितर घेतना जावं म्हजे सोबीत तुज्या उतरा पोरमोणें. हे तीन मनोभव एकठांय जिवन आतां सुस्कार भायर सोडटना हांव ताचे सोबे रिगून रावतां. हांव उणो जायत वेता. हांव चाकोर कसो जियेता. भितर घेतना तो म्हजे सोबे रिगून रावता. तो वाडत वेता. तो म्हाका खेरीतपणान घडोवन हाडटा. जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा पोरमोणें. हे परी ही खोलाय आमचे सोबे आतां प्रत्येक वेळा घडोवन आयिल्ली आसा. पूण ही खोलाय हे सगळे मनोभव घेवन आमकां आनिकूय खोलायेंत आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारूंक तो आमकां घडोवन हाडटा. तर आतां पावलू भाशेन सुस्कार भायर सोडटना आमी मोत्ता. सुस्कार भितर घेतना ताचें सगळें पुनूच जिवन जाता. हे परी आमी आमचें जिवीत जिवो ओ मेलोलो हांव क्रिस्ताचो, हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सोबेन जियेता. हे परी भितरल्यान ताच्या जिवितान बूड मारून आमी आतां हें जिवीत आमचें जियोया. तर सुस्कार भायर सोडटना हांव मोत्तां आनी भितर घेतना ताचें सगळें पुनूच जिवन जाता. हे चार मनोभव बरोबर घेवन आतां आमी कितें अणभवता. भितर जेजू बापाक एकवटून आसा. ताणें आमकां सांगलां जसो हांव बापाक वळखता आनी बाप म्हाका वळखता तसो हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया. भितर घेतना आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवन ताच्या एकवटान आमचें जिवीत जियोया.
आनी आतां आमी कितें अणभवता पवित्र आत्मो ताचे भितरल्यान सान मागणी बापाक उबारता तर आमी त्या जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या मागण्यांत भाग घेवन बापाक आमी जेजू सगळे मागणी उबारया. ये बरी पवित्र त्रित्वेंत आमी एक जावन जेजू सगळें आमचें जिवीत जियेता. जेजून आमकां बापाक आनी पुताक एकवटोन जिवंक ताचें सगळें दाखयलां कित्याक तो ते भशेन जियेता आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे तर आमकांय तें फावो जाता. आनी आतां आमी जेजूच्या नांवानूच जिवया बाकीचें तो सगळें घडोवन हाडटा कित्याक ताचें सगळें जियेली की पवित्र आत्म्या सगळें आनी बापा सगळें आमचें जिवीत घडोवन येता आनी ते भशेन आमी जियेता तो ताका एकवटोन आमी हे भशेन जेजूच्या नांवांत आमचें जिवीत सारया. आमची पांयांची बोटां आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन आमी जे म्हणून सुस्कार घेता आनी भायर सुट्टना तकले सान पांय मेरेन जू म्हणून सुस्कार सोडून जेजूच्या नांवांत आमचें जिवीत घडोवन आयिल्लें आसा. ही खोलाय ताणें घडोवन हाडलेली आसा. फकत चिंतनाचीच न्हय पूण आमी खरेपणी आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान काळजान थावन तीं जियेता. तर जेजूच्या एकवटान आमी हे परी आमचें जिवीत आतां सारया. आनी हे वतीन आतां आमी सगलो गोत आमचो आख्खो दीस जेजूच्या एकवटान आमी सारूंक ही प्रॅक्टीस आमची जाल्ली आसा. आतां आमी फकत विस्वाशी रावया ताका आनी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना आमी हे मागणें जियेता समर्पणाचें. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना हे मागणें आमी जियेता. वयले वयर न्हय पूण सारकें खोलायंतल्यान जेजूच्या एकवटान आमी हे परी ताका सगळें समर्पण आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करून जियेता. आनी भितर घेतना ताचें जिवीत आमी पूर्णपणे पत्करता. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें थारोन कर. क्रिस्ताचें रगतां म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोणवडाच्या. पवित्र कोश्टाणू म्हाका गोट करात. तूं बरवे जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सुशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. सांतां भक्तां सांगाती सदां काल तुका वखाणच्याक. हें मागणें आमचें सगळें घडोवन येता
आमी सुस्कार भितर घेतना जेजूचें जिवीत पूर्णपणे आमचे सगळे आकारून आमी ताचें जिवीत जियेता आनी हे परी आमी तयार जाता ताका सहकार करच्याक आनी हे मागणे तितूर लागू जाता. मोगळा जेजू, उद्दार काळजाचो म्हाका कर. कितली कठीण जावं ती तुजी सेवा, तिका खान मारूंक म्हाका तयार कर. जखमी जावचो आसा जाल्यार जावं, झुजूंक म्हाका आयतो कर. विसो मेळत ना मेळत, कसल्याय कामाक म्हाका सुडसुडीत कर. मजुरी मागिनासतना कश्टी वार करूंक म्हाका उर्बेन भर. तुजी खुशी कोत्ता म्हणून जाणो जावंक ही एकूच जावं दी म्हजी मजुरी. आमेन. हे परी म्हजें जिवीत तयारीन हांव सादतां ताका जाय पळय तसो म्हाका वापरच्याक, कित्याक हांव ताचे कुडींतलो सांदो. म्हजी तयारी जालेली आसा, ताचें सगळें म्हजें जिवीत घडोवन आयिल्लें आसा. हे परी आमचें जिवीत आतां प्रत्येक सुस्कारान खोलायेन जिवोया. जेजूच्या नांवान जियेता हांव, पूण पूर्ण दीसभर अदीक खोलायेन हे परी ताच्या सांगाता आमी जिवीत सारया आनी सगळीं चिंतना भावना आमची ताचे सगळें दवरून आनी दुसऱ्यांची तेच भाशेन दवरून ताचें राज आमचें सगळें स्थापन जावं आनी आमी ताच्या राज्यांत जशे भाशेन तो आमचें सगळें जिवंक सोदता त्या प्रमाणे आमी जिवोया. आमची तयारी जाल्ली आसा. ह्या मागण्यांतल्यान सगळ्या बाकीच्या देवस्पणांनी जेजूच्या एकवटान ती आमी करच्याक. पूण जेजू सगळें, जावं त्योर्स, जावं मीस, जावं नोवेना, जावं नियाळ, ह्या सगळ्यांनी आमी जेजूच्या एकवटान आयकोया आनी आमचें जिवीत ताचें सगळें घडोवन जिवोया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन.